हिंगा सोदा रातीचे गार्बेज उडयताले जायते दीस जाले आमी सोदूंक भोंवताले केशें मेळनासलें पूण काल आमी गार्बेज उगडले तेन्ना आमकां 8 सुमार प्रूफ मेळ्ळे सपना रेजिडेंसी तेर्स रावले सो काल आमी तांकां एप्रोच जाले आनी तेमी सांगलें तेमी हे रवी म्हणटा कॉन्ट्रॅक्ट दिलो म्हणून आनी फायनली आय रवी आमी 2 वरांनी आखो रस्तो साफ करून घेता कोलवा ही चडशी गार्बेज कोलवाची कोलवा आनी सेरावली कलेक्शन तेंगे म्हाका कांय खबर ना पूण हे कॉन्ट्रॅक्टर ते कॉन्ट्रॅक्टर कोण तो तांकां खबर ना ते कितें कोताय तें तांकां खबर ना जे पण कॉन्ट्रॅक्ट तांकां दिताय तें पयलीं चोवपा जाय ते ऑन दी गार्बेज कितें कोताय ती सो हे नाका आसलेले कोण कॉन्ट्रॅक्टर आपले जायते वस्तू हिंगताय प्लास्टिका बाटल्यो आनी लोकांनी कितें हिंगताय आनी नाक ते हिंग आनी उडयताय आनी हे आमगे पेळारी रावता रवी म्हणटा तो पेळारी रावता सो हांव एक सांगूंक कोता की कोणू तो हुंचे कॉम्प्लेक्सान कोणाक तो कॉन्ट्रॅक्ट दिता जाल्यार पयलीं तेम तो चोवपा जाय तो ऑन गार्बेज कितें कोता तें आनी एशें तो सांपडला तांकां सेम पनिशमेंट पडला तांकां आतां आखो तोळे बांद आमी क्लीन करपा लायला आनी पंचायतीन तांकां हाल फायन मातले He collects it from our complex. He takes a payment of 10,000 rupees a month from us, which we pay to him by check. And we were not aware that he is dumping it here. He's not meant to dump it here. He's meant to compost the wet garbage and he's supposed to sell the dry garbage. And that's what he has been telling us. And last night when they approached us, we got hold of him, but we could not find him. And now we have got him and we are taking him to the police station. Which complex it is? Sapna Residency. Kolwa. Kolwa.